वैयक्तिक तरान सांगचें तर आपणालागी मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो सर्गीचो बाप जाणा. ह्या जेजूच्या उतरांनी म्हज्या मागण्याची दिशाच बदलल्या. ह्या जेजूच्या उतरांद्वारी एके रितीन सांगचें तर एक समाधानाचो उस्वास सोडूंक साद जाला. कित्याक ह्या आमच्या देवाक म्हज्यो गरजो कश्यो कळीत करच्यो काय म्हणल्यार बांदपासंतलो हांव सुटलां अशें म्हाका भोगता. हो देव म्हज्या बऱ्या वायटाक गरजां कांतांक मागण्या विनवण्यांक पाट बिलकुल करिना तें जेजून स्पश्ट केलां. मागणें म्हणल्यार व्हड नाटकांत देवाचो पात्र भोव व्हरतो पूण एकाच उतराचो अशें भोगता. तें उतरच आय नो वा देव म्हणटा म्हाका कळीत आसा. मागण्याचें व्याख्यानच जेजून बदलून सोडलें. बडबडच्या मागण्याची ताणें टिका केली आनी देवाक आयकूंचें तसलें मागणें ताणेंच शिकयलें. जेजून शिकयलेलें मागणें देवाचे कुशेग आनी ताच्या राजाक आमकांच समर्पूंक करता. पेल्यातय आमचे मनोभाव बोगसण्याचे करता. हर एके घडये ताच्या पोशण करपी हातांक आनी ताच्या रक्षण करपी बावळ्यांक पातयेशें करता. जेजू प्रमाणे देवाक आमी मागच्या आदींच आमची गरज कळीत आसा म्हणचें भावार्थाची गजाल. मागण्यांत जायतें बडबडचें अनभवर्त्यांचें लक्षण. आमच्या बापा तूं सर्व जाणाय. आमेन.